Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. आमच्या पेडण्यान खूपशे स्किमी आहात सरकाराच्यो त्यो तेंच्यांनी घेवच्यो आनी तेंकां कितें आदार जाय जाल्यार आमचा बीजेपी सरकार सदांच तेंकां आसतलो तेंच्या वांगडा. तशेंच म्हाजी सराक रिक्वेस्ट आहा कित्याक आतां ट्रॅक्टर घेतला जाल्यार तेंकां 50% स्कीम आसा ती म्हाका दिसता सरकारान 75% करची आनी आमच्या जे गरीब लोकांक आहा भावांक तेंकां त्यो मेळच्यो. तशेंच हांवें म्हणलेलें त्या टायमार स्टार्टींग जेन्ना इलेक्शनाच्या पयलीं कितें आमच्या शेतकऱ्यांक पेडण्याच्या 1 रुपया मोडचे पडचे ना. तुमकां सगळी शेती फुकट करची पडटा, फुकट करून दितलो तेच तुमकां सांगता. आतां हो शेताचो टायम येयल्लो आसा, शेतान जोत घालपाचे प्लस आतां मागीर फुडें कापणी आसतली. तेका लागून जे पळय सरकाराक तुमी 50% दिता ते 50% हांव तुमकां दितलो. सदांच म्हाजो हातभार शेतीकारांक लागून चड आसतलो आनी पेडण्यान जाता तितल्या लोकांनी शेती करची आनी आमी आमची ग्रीनरी हांगा दाखोवयात. शेतकऱ्यांनी सगळ्यांनी फुडें सरचें. आमच्या महामंत्री जे आसले ते सगळे त्याची आमचे ही माहिती सगळी पक्षांनी दिली, सरकार सगळे केंद्र सरकारने सगळी त्याची माहिती तुम्ही दिली. आणि त्याच बरोबर आमचे महामंत्री जे आसा ते शेतकऱ्यांक सगळे शेती खात्याचे सगळे त्याची माहिती तुम्ही दिली. सगळे तुम्ही शेती खात्याचे सगळे तरेचे आसा. आणि तुमचे आमदार म्हाका आतां तो उलयला की जी सरकाराची 50% जी सबसिडी आसा उरलेली 50% आपूण दितलो म्हणल्यार तुमचे रायडे घेवन दितलो म्हणटा. तुम्ही काय हांव उतर मारता उपकारी आसा कित्याक आमच्या गरीब जनतेक हे मदत करता की 50% ते 50% म्हणून अशें वेळार तुम्ही भाग्यवान आसा की अशें असो आमदार मेळ्ळा आणि हे तुमकां सगळे शेतकऱ्यांक तो काळजी घेतलो. त्यांनी सांगला जे सबसिडी 50% आपल्या ऑफिसात व्हरची शेतकऱ्यांनी म्हणून हे लक्षात धरा म्हणून तेणे सगळे तरी सांगलेलें आसा. म्हणून आयज सगळे तरेची धोरणान सगळे तरेची भाशा केले सगळे आनीक आमचे बाब भांगरान ते सगळे तरी स्कीम सांगली. बाकीचे आमचे जसे तेणेच आमकां स्वागत पासून तेणेच आपले सगळे तरेचे विचार बरे मांडले. तुम्ही फक्त आता आसता ते सगळ्यांनी फायदे घेवचे. हे पयशे तुमचेच, हे तुम्ही जर सरकारान येता ते पयशे तुमचे कडेन कशे पावचे म्हणून हे थोडे जसे पंचायती पंच बसतात जावं जिल्हा बसतात, आमदार बसतात, केंद्र पार्लमेंटात थंय असतात म्हणजे हे सगळे पयशे तुमचे हांगा वयतात, पंचायती वयतात, सरकाराक पयशे वयतात आनी केंद्राक. हे पयशे मनीस घडोवपाक कशे पावचे हे मनीस घडोवपाचें काम जे निवडून दिता पळय तेंचे कित्याक सगळे लोक विधानसभेक बसूंक ना, सगळे पार्लमेंटात बसूंक ना, सगळे पंचायती बसूंक. म्हणून आमी जे लोक जे आसा लोकशाही ती आमी आमचे मनीस निवडून धाडटा आनी तेणी आपले काम करपाचें तेणी सगळे तरेचे पळोवपाचें आसता. तेंचे निवडून गेलो ना किंवा भाशणां केली म्हण जायना, मोठे मोठे मराठी भाशा केली आनी भाशण केली म्हण जायना. पण हे सगळे तरेचे लोकांक कशे आमी दितले, लोकांक कशे आकार दितले, लोकांक कशे आमी फुडें व्हरतले हे गरजेचें आसा. म्हणून ताका लागून आमी सगळ्यांनी जे आसा आयज जे मोदी जे आसा आतां फुडें जेन्ना आयज 8 वर्सां जाल्ले हांव ताका पळयता की तेणें जें आहा ताका लायफ जिवन जें आसता तेजें आरोग्य बरें आसचें, आयुश्य बरें आसचें कित्याक अशें देशाचे प्रायम मिनिस्टर आमकां मेळचे. आनी ह्या फुडें सुद्दां आमी सगळे येता त्या इलेक्शनाक आमी मोदी आमकां जाय सगळे तरेचे आनी मोदीक आमी परते निवडून हाडटले कित्याक मोदी कडल्यान जें आसा ताका सुवात ना कांय ना काय ना. तेणें जें कितें केलां आमचे खातीर केलां, देशा खातीर केलां, देशाच्या लोकां खातीर केलां. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी हे एकत्र येवचे आनी भारतीय जनता पक्षाच्या फाटल्यान जेव्हा फुडें तुमी हांगासर खासदार आसतलो फुडें रावतलो तो मोदीचे हात बळकट करपाक ताका तुमी निवडून दिवचो. हेची खंयच विनंती करता आनी तुमकां देव बरें करता.